नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आटपळ्यात आयचे मुख्य खबरो. कारवार देवबाग समुद्र किनाऱ्यार तटरक्षक दळ घटक स्थापनेक मच्छीमारालो तीव्र विरोध. महालक्ष्मी देवीलो जत्रोत्सव जगलबेटाचो 8 पासून तर शिंगरगावचो 15 पासून सुरू. अतिवृष्टीन नष्ट जाल्ल्या अरणवासियाला दुरुस्ती पुनर्निर्माण करूक अरण खात्यालो आडमेळ. रवींद्र नाईक. कारवारच्या हळगा ग्राम अगळीत वाघाली हजेरी, कुळवाड्याला दारात, कुळवाडी भयान कंगाल. स्फोटासाठी वापरचे सुमार 250 किलोपेक्षा जास्त जिलेटिन जप्त. बाईक आणि एकटी होंडामध्ये अपघात, 3 जण जखमी, एकट्याले मरण. आटपळ्यात सविस्तर खबरो. कारवार देवबाग समुद्र किनाऱ्यार कोस्टल गार्ड घटक स्थापनेक मच्छीमारालो तीव्र विरोध. कारवार शहराचो समुद्र किनारो रवींद्रनाथ टागोर, उत्तर कन्नड जिल्ह्यातलो सौंदर्याचो मुकुट आशिल्ल्यासारको. परराज्यांतल्यान हजारांशी प्रवाशालो आवडीचो सुशोभीत असो सौंदर्यान नटिलो कारवार जिल्ह्याचो अभिमानाचो समुद्र किनारो. कितल्याशा मच्छीमारी कुटुंबालो जीवननाडी आशिल्लो एकैक असो समुद्र किनारो मच्छीमारी कुटुंबालो आधारस्तंभ. कितल्याशा दशकाच्यान मच्छीमारी समाज या समुद्र आणि समुद्र किनाऱ्यार अवलंबून आपले जीवन जगतात आणि होच समुद्र किनारो जर तेमकां पयस जालो तर तेमगे जीवनाचो अंत जालो अशें समजचे. हय, हेच पयलीं कोस्टल गार्ड समुद्र तटरक्षक या समुद्र किनाऱ्यार आपले घटक बांदच्या तयार जाले तेन्ना समस्त मच्छीमारी समाजान ताका विरोध करतरेत हो विशय स्तब्ध जाल्लो. कारण स्थानिकान विरोध केल्ल्यान 13.6 एकर जमनीत कसलेच बांदकाम करूं जायना अशें जिल्हा प्रशासनान कोस्टल गार्डाक मनवी दिल्ल्यानंतर कोडी भागात स्थानिकान विरोध व्यक्त केल्ल्यान तेमी आता देवबाग समुद्र किनारा सडय करूं लागिले. हे मच्छीमारान तीव्र विरोध केलो. मच्छीमारी समाजाला इतलीच म्हणणी की अंकुरा ते कारवार नौकादळ ताब्यात घेतले. कारवारात विरोध केल्यानंतर तेमी देवबाग ते माजाळी पर्यंत दोळो दवरलो. पण प्रशासनान अशें केल्यार मच्छीमारी लोकांक खंय वयचे असो मच्छीमारी समाजालो प्रश्न. कारवारात कैगा प्रोजेक्ट, नौकादळ, सुप्पा गणेशगुडी डॅम, कद्रा डॅम, आता उरले कारवार. अशें केल्यार कारवार लोकांक खंय वयचे? प्रत्येक असले घटकाक कारवाराचोच जागो मेळटा. कारवारच्या लोकांसाठी आर्थीक बलासाठी जनप्रतिनिधीन कित केला? एक फॅक्टरी हाडूं जालें ना, तेजे गोंय राज्याचेर अवलंबून रावचें पडटा. चित्ताकुळा ऐतिहासीक शिवाजी गुडो फोडन थंय रेसॉर्ट केले. आजी माजी आमदार खासदाराक आणि जनप्रतिनिधीक मच्छीमारालो एकच प्रश्न आसा की तुमी आमगेल्या मताक सहमत आसात काय कितें? तुमगेलें मत मच्छीमाराक स्पश्ट कितें ते 1 आठवड्या भितर जाहीरपणान सांगूं जाय. तेन्नाच आमकां कळटलें की जनप्रतिनिधी आमचे बरोबर आसात काय ना म्हूण. नापेक्षा फुडल्या मतदाना वेळार आमकां मच्छीमाराक योग्य निर्णय घेवूं मेळटलो अशें मच्छीमारान ताकीद दिला. अख्ख्या करावळी भागाचे मच्छीमारी एकजूट जावन ह्या संघर्षाक तयार जालात. स्थानिक आमदारान हेजेर योग्य निर्णय घेवूं जाय म्हण तेमगेलो आग्रह आसा. ह्या विशयाचेर चित्ताकुळा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्षा स्वाती देसाई हेनी आपले मत व्यक्त केला. तेमी ह्या प्रकल्पाक सक्त विरोध केला. स्थानिक आमदाराक हुन उदकाचो घोट जाला. हेजेर कितें आमदार प्रतिक्रिया दिता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स येवन तारीवाडा टू देवबाग पर्यंत कोस्टल एरिया सर्वे केला. तेमकां ऑफिशियली जागो जाय म्हूण अशी म्हाका म्हायती मेळ्ळा. हेजी पयलीं सी बर्डाक खूब इतली फिशरमॅनाक जमीन घेवन ते बेसरा जाल्ले आसात आनी असली जमीन जरी तर तेमी घेयल्यार तेमकां उद्योग म्हणल्यार कांय उरचो ना. तेजे साठी हांव चित्ताकूल अध्यक्ष जावन एक मनवी रेडी केला. ती हांव एक DC आनी आमगे MLA रुपाली मॅडमीक दितले. आनी तरी आसतना जबरदस्तीकन जरी तर जमीन घेवन प्रॉब्लेम जाता अशें म्हूण दिसल्यार हांव गांवच्या लोकांक घेवन उग्र होराटा करच्याक तयार आसा. महालक्ष्मी देवीलो जत्रोत्सव जगलपेटाचो 8 फेब्रुवारी आणि शिंगरगावचो 15 फेब्रुवारी पासून सुरू. जोयडा 24 गावाची ग्रामदेवता म्हण वळख आशिल्ली जोडा तालुक्यातल्या जगलबेट आणि शिंगरगावची लक्ष्मी देवीची यात्रा 16 वर्षाच्या कालावधीनंतर 8 फेब्रुवारी पासून सुरू जाती आसा. ही यात्रा पूर्वपार परंपरेनुसार चालत येईल आसा. जगलपेट हांच्या लक्ष्मी देवील्या यात्रेक 8 फेब्रुवारी पासून तर शिंगरगाव लक्ष्मी देवील्या यात्रेक
15 फेब्रुवारीपासून सुरू जातली. जगलपेठ हिंगा लक्ष्मी देवीलो हळदीचो कार्यक्रम सोमाराक 7 तारखेक रात्री 8 ते 10 वाजेपर्यंत जातलो. नंतर मंगळवाराक 8 फेब्रुवारीक लक्ष्मी देवीलो लग्न समारंभ जातलो. या दिवसाक लक्ष्मी देवील्या मंदिरा लागीं देवीलो धार्मिक परंपरेनुसार लग्न समारंभ जातलो. पूर्वपार प्रथेप्रमाणे सूर्योदयाच्या वेळार लग्न समारंभाचो मुहूर्त दवरिल्लो आसा. नंतर मिरवणूक जावन लक्ष्मी देवी आपल्या आवयगेर कुळाराक म्हटल्यार वनी या गावाक वयतली. दुसऱ्या दिसाक आवयगेर आपली ओटी भन परत ती आपल्या गावात येतली. नंतर देवीचे इतर धार्मिक कार्यक्रम जातले. शिंगरगाव हिंगा लक्ष्मी देवीली यात्रा 15 फेब्रुवारीपासून सुरू जातली. 14 तारखेक रात्री 8 ते 10 वाजेपर्यंत हळदीचो कार्यक्रम जातलो. नंतर 15 फेब्रुवारी सकाळी 6 वाजता लक्ष्मी देवीलो लग्न समारंभ जातलो. नंतर याच दिवसाक गावात देवीची मिरवणूक काढतली आणि दर्शनासाठी शिंगरगाव वाडा हिंगा दवरतली. नंतर देवीचे विविध धार्मिक कार्यक्रम जातले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. अतिवृष्टी नष्ट जाल्ल्या अरण्यवासियाल्या घर दुरुस्ती किंवा पुनर्निर्माण करूंक अरण्य खात्यालो आडमेळ रवींद्र नाईक. कुमटा अनादी कालाच्यान वास्तविकतेन आशिल्ल्या अतिक्रमणदाराली जमीन दोस्त जाल्ल्या घराक आणि दुरुस्ती करूंक अरण्य अधिकारी आडमेळ हाडतात. हेका विरोध करून रवींद्र नाईक हेमी जिल्हा प्रशासनाक हेजेर योग्य निर्णय घेवन स्पष्ट निर्देशन दिवची आग्रह केला. आज तेमी अतिवृष्टीन जमीन दोस्त जाल्ली आणि मोडतोड जाल्ली घराचे विक्षण करून कुमटा तालुक्याच्या सोप्पीन होसळ्ळी हट्टीकल्ली सोंटोळ्ळी बगनी चंदावर अशा अनेक ग्रामाक भेट दिवन त्या वेळार ते उलयताले. अरण्य हक्क कायद्या अंतर्गत दिल्ल्या अर्जे प्रमाणे GPS कन घराचे टॅक्स भन रेशन कार्ड मतदान कार्ड दिल्ले आसात. तरी तेमकां घर पुनर्निर्माण ना तर दुरुस्त काम करूंक अरण्य खाते आडवेळ हाडता असो तेमी आरोप केलो. ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ಬಂದು ತುಂಬಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಕೋ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಿಕೆ ಕಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಳದು ಗಾಡ್ ಬಿದ್ದೋತು ಈಚೆಗೆ ನಾವ್ ಇರ್ದು ಹೋತವತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಾಡ್ ಬಿದ್ದೋತು ಒಂದೇ ಸಲ ರಾಶಿ ನೀರು ಒಂದೇ ಸರಿ 3-4 ದಿಕ್ಕನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೀರು ಡ್ಯಾಮ್ ಒಡದ್ ಬಂದಂಗ ಬಂತು ನೀರು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆಡುಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಳಿಯಾಗಿ ನೀರು ಈ ರೋಡ್ನಾಗೂ ದಾಟಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟನೇ ಹತ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಮಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪರಿಹಾರ ಇದು ಮಂಜೂರಿ ಆಗದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 94,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬಂದಿದ್ಯಾ ಉಳಿದಿದ್ದೀಗ ಮನೆ स्फोटासाठी वापरचे सुमार 250 किलोचे जिलेटिन जप्त कारवार. JCB भितर सुमार 250 किलोपेक्षा जास्त जिलेटिन हुरू लागिल्ले खबर मेळताच खान आणि भूविज्ञान विभागान जप्त करून घेतले. ही घटना कारवार तालुक्यात अर्गा ग्रामात घडली. चौपदरी रस्त्याच्या कामासाठी फातर स्फोट करच्याक हे जिलेटिन हुरू लागिले तेन्ना अर्गा ग्रामात जिलेटिन जप्त केले. महामार्ग रुंदीकरणासाठी स्फोट करच्याक कसली बी खबरदारी घेयन नासतना जिलेटिन JCBतल्यान हुरू लागिले. हे जिलेटिन JCBतल्यान व्हयिल्ल्यान काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. कारण JCBतल्यान व्हरताना एक वेळा स्फोट जाल्यान सार्वजनिकाक व्हडले धोका निर्माण जावं शकता अशी सगळीकडे चर्चा चालू आशिल्ली. कारवारच्या हळगाव ग्राम अगळीत वाघाल हजेरी कुळवाड्याल्या दारात कुळवाडी भयान कंगाल. कारवारच्या हळगाव ग्रामाचो अगळी हो ग्रामीण प्रदेश एक बाजून काळी न्हंय तर एक बाजून रान अशा या ग्रामीण भागात सुमार 10-12 घरां आपापल्या कुटुंबासय संसार करून आसात. त्या लोकांलो धंदो म्हणल्यार शेतकी. बाकी कसलो काम धंदो ना. पण गेले काही महिन्याच्यान या लोकांली गोरवां रात्रीन वागुटान येवन खावची घटना परत परत घडत आसात. संबंधित अरण्य खात्याक कळयल्यार ते येवन फोटो घेवन वयतात पण परत एरे माझ्या मागल्या.
या घटनेन काही जणांन आपापल्या घरा आंगणातच गोठेकन गोरवां बांधूंक सुरवात केली. थंय सुद्धा वाघ येवन गोरवां उठून व्हरता. काल विनोद कुवाळेकर हेमगेल्या आंगणात गोट्यात बांदीत गोरवाक वाघान येवन खायलो. अरण्य अधिकारी येवन परीक्षण करून फोटो मान परिहार मेळटलो इतलेंच सांगले. प्रत्येक वेळा हेच सांगतात, पण परिहार घेवन करचे कितें अशें परत परत वाड्यार वाघ येता म्हणल्यार संबंधीत अधिकाऱ्यान कितें तरी बंदोबस्तीचो क्रम घेवं जाय म्हण गोरवाले धनी सांगतात. आता पेटे गोरवां व्हरता व्हरता हे वाघ अखेर मनशाचेर हल्लो करतले हितून संशय ना. तेन्ना परिहार दिवचे पेक्षा फुडली दिसाक या वाघाची बंदोबस्त करची मागणी सार्वजनिकांक हिंच्यान जातेर आसा. काय अरण्य अधिकारी मनशाचे हल्लो जातपर्यंत वाट पळयता काय कितें अशें अगली निवासी म्हणटात. अधिकाऱ्यान वाघा धरचो पांजरो हाण तरी त्या वाघा धरचे प्रयत्न करूं जाय अशें ग्रामस्थांले म्हणणे आसा. ना जाल्यार फुडलो क्रम घेवचो ते ग्रामस्थांच्या हातात आसा अशें तेमी इशारो दिला. आज जाल्ले दुसरी घटना पयली एक फावटी जाल्ले तेन्ना बी फॉरेस्टराक सांगिल्लें कितें तरी बंदोबस्त करा म्हणून. तेन्ना काय वासपूस केलो ना. एक फावटी येयले, फोटो मारले, गेले. आतां बी येयले. आतां बी येवन केले, फोटो मारले आनी उबे रावन फोटो मारले, गेले. नंतर तेमकां कितें तेमगे वाघार कितें बंदोबस्त कर म्हणून सांगल्यार ते नाक्यार येवन घेवन तो सायबा कडेन येवन उलय म्हणून सांगतात. आनी परिहार मेळटा. परिहार आमकां कित्याक तो परिहार घेवन आमकां तो गोरवाट कितें बंदोबस्त करून दिया न्ही. गोर आमकां घरा कडेन येवन घेवन घेवन खातात. लास्ट टायम तशेंच जालें. नंतर वयर गोट्या कडेन येयले, थंय येवन घेवन खावंक गेले. आतां सकयल दुसरे आंगणात हाण बांदूंक घातले, आंगणात येवन घेवन खावंक गेले. तशेंच थोडे दिसा पयलीं आनी 10-15 दिसा पयलीं एकट्या घरा कडेन आमगेल्या वाड्यार त्या संतोशा घरा कडेन मोडिले. तेमगे पेट्यान आंगणांतल्यान बांदिल्ले, जाल्यार खिडकी बांदिल्या तशें करून घेवन. आतां हेम कितें करचें कितें? तुमी कितें तरी बंदोबस्त करा हेजो. नाजाल्यार आमकां सगळे लोकांक मेळून घेवन उग्र होराट करचें पडटलें. कितें तरी भानगड करची पडटली. नाजाल्यार तुमी कशेंच आयकना म्हणून जालें. तुमकां सांगून सांगून बेजार येवन गेलो. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभीत आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तरेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तरेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. बाईक आणि एक्टिव्ह होंडामध्ये अपघात, 3 जण जखमी. भटकळ. बाईक आणि एक्टिव्ह होंडामध्ये धडक जावन एक बायलेले मरण झाले आणि 3 जण जखमी जाल्ल्यान तेमकां रुग्णालयात दाखल केला. ही घटना भटकळ तालुक्याच्या बेंगरे सोमयमने वळणा लागीं राष्ट्रीय महामार्गार घडली. मृत जाल्ली बायल भटकळ तालुक्याच्या कैकेणी ग्रामपंचायत कोणकार निवासी मास्ती शंकर देवडीग म्हण म्हायती मेळ्ळा. एक्टिव्ह होंडा चलोवला गेले मृत बायलेल घो शंकर देवडीग आणि बायकार आशिल्ले होन्नावरचे निवासी जस्मीत आणि जोस्ता हेमकां मार लागलो. मार लागिल्ले जस्मीत आणि जोस्ता हेमकां कुंदापूरच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल केला आणि शंकर देवडीगाक शिराली सरकारी रुग्णालयात दाखल केला. ही घटना मुर्डेश्वर पोलीस ठाण्यात दाखल केला. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूंक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजाराक वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूंक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.